स्पीकर सभागृहात मांडिल्ल्या मागणी क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53 त्याचबरोबर 54, 55, 58 आणि 68 ह्या सपोर्ट करत असतानाच कपात प्रस्ताव जो मांडिल्लो आसा ताका विरोध करपा खातीर उबो राविल्लो आसा। पयलो डिमांड हाचेर उलयत आसतनाच गोवा मेडिकल कॉलेज हांव मंत्र्याचें खूब अभिनंदन करतलो, कारण ज्या तरेन गोवा मेडिकल कॉलेजीचो आज व्यवहार किंवा जी सर्विस जी आज दिल्ली आसा त्या बद्दल हांव हेल्थ मिनिस्टराचें अभिनंदन करता आणि खास करून याद करून दिता, कारण लहिराची स्टॅम्पेड ज्या दिसा जाल्ली आशिल्ली इन द मंथ ऑफ मे, I congratulate all the doctors, including Dean and the health servant, who has worked tirelessly to save the lives who has been admitted at that time, because I have witnessed almost 24 hours त्या बरोबर पेशंटा बरोबर हांव आशिल्लो आणि कन्सिस्टन्सली आमी फॉलोअप करतालो, कारण तातूंत भितर दोन जे भाविक जे आशिल्ले, भक्त जे आशिल्ले, दोन जे आशिल्ले ते म्हज्या मतदार संघातले आशिल्ले, म्हणूनच परत एकदा ते सगळ्या टीमीचे हांव अभिनंदन करतलो। दुसरी गोष्ट, जशी आमचे आदरणीय आमदार कार्लोस बाब फेरेरा यांनी एक मागणी केल्ली आसा, ती मागणी हांव परत करपाक सोदता की जीएमसीन मेडिकल इंजिनियर्स आसात, अ व्हेरी रेअर पोस्ट आणि त्यांची सर्व्हिस सुद्धा खूप महत्वाची आसा, तांकां तुम्ही रेग्युलरायझेशन करचें अशें म्हजी एक मागणी आसा। त्याच बरोबर हांव जीएमसी कडेन खूब मंत्र्याचें लक्ष आसा हें म्हाका खबर आसा, परंतु दुसरो जो डिमांड जो आसा हेल्थ सर्विसीस, आमचे ग्रामीण भागातलो मतदारसंघ पीएचसी आसा किंवा सब सेंटर्स आसात, त्या सब सेंटरा कडेन सुद्धा लक्ष दिवपाची तितलीच गरज आसा, कारण म्हजे बेतकी पीएचसी गेली 3 वर्सां पयलीं ताजें फाउंडेशन घातिल्लें, म्हाकाय खबर आसा। आय विल बी थँकफूल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो की ही हॅज ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरान काम सोडिल्लें तें परत रिवायज करून ताजे अंडर जीएसआयडीसी काम घेता, पण जीएसआयडीसी ताज्या हातान ना, परंतु तुवें फॉलोअप करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा। आनी म्हजो डिमांड आसा, already you have given me assurance, but I want assurance on the floor of the house that the process may be adopted for converting this Betki PHC into the CHC, कारण जेदे वेळाचेर येदे व्हडलो वास्तू तुम्ही बांदून दितले, तातून फॅसिलिटी जी आमी अवेलेबल करून दितले, परत मागीर ताचो दर्जो कमी उरपाक जायना, ताचो दर्जो वाडपाक जाय, कारण प्लॅनिंग हे अत्यंत महत्वाचे आसा। फुडले 1.5 वर्साची गोष्ट, आज त्याचे नियोजन करप, त्याचे प्रशासन करप, फाल्यां सकाळी मागीर आमी ते चिंतले आणि नंतर आपण सीएचसी खातीर आमी धावपळ केले तें जावपाक जायना, म्हणूनच हांव सदांच फोकस करता की प्लॅनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गिव द बेस्ट सर्विसेस टू द पब्लिक। त्याच बरोबर त्याच म्हणजे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंटान तुझे there are 3 post vacant asat, associate प्रोफेसराचे ऑक्युपेशन थेरपी, पण हो जे पोस्ट जे आसा तो जीपीएस इतल्यान भरपाक जाय, तेवूय हांव जाता तितले बेगीन भरून जी सर्विसीस जी आसा ती दिवपा खातीर तुम्ही प्रयत्न करचो, ही म्हजी मागणी आसा। हांव फॉरेस्टा कडेन वयता आसतना म्हज्या मतदारसंघात ल्हानशें फॉरेस्ट जे कमुलदादीचे जाग्याचेर तुम्ही आज करीत आयिल्ले आसा, पण त्या जंगलान भितर बरीचशी झाडां मोडून पडिल्ली आसा, पण ते अजून पर्यंत झाडां स्पीकर सर काडिल्ली ना। हांव फ्रिक्वेंटली फॉरेस्ट ऑफिसरां कडेन मिटींग घेत आसा, पण त्या दृष्टिकोनांतल्यान विचार करप आणि ती मोडिल्ले झाडांचेर परत झाडां लावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा, तें जायना, तेजेर लक्ष दिवचें हेल्थ मिनिस्टर स्पीकर सर। त्याच बरोबर हांव मंत्र्या कडेन मागणी करतलो की एंटायर जो आमचो म्हजो मतदारसंघ जो आसा तो शेती प्रधान मतदारसंघ, ज्या जाग्याचेर मोळे रोयता, ज्या जाग्याचेर शेतां भाटां आसा, पूण गोवे रेड्याचो जो संचार जो आसा तो आज गांवांत
भितर खूप येवपाक लागले कारण एक हांव परत परत सांगता की डिफॉरेस्टेशन आणि डिफॉरेस्टेशन जावचे म्हणून काटेकोरपणान कायदे पाळप आणि ते लागवडीक सकल हाडप हे म्हजी परत एकदा मागणी आसा आणि फक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें फॉरेस्ट ज्यो काही गोष्टी अवेअरनेस करता भुरग्यां भितर वता तेजेत पुरते न जाणटेल्यांनी दवरलेले आसा त्या डोंगरा पासून आमकां खूप काही गोष्टी रिसोर्स मेळटा कारण ज्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात त्यो काही गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आसा हांव फॉरेस्ट रायट एक्टा कडेन जरी 2-3 डिपार्टमेंट आम्ही खूपशा फावटी आयकतात की आम्ही अमुक टायमा भितर करतले त्या टायमा भितर करतले बट आता पावसाचो वेळ आसा फॉरेस्टर किंवा जो स्टाफ जो आसा तो आता वचपाक शकना कारण दाट जंगल आहा पूण ज्या वेळाचेर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना ड्राय आसता त्या वेळाचेर हे फॉरेस्ट ऑफिसरांनी काम ताबडतोब करून समन्वय घडून हाडपाक जाय कोऑर्डिनेशन घडून हाडपाक जाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा भितर तेन्नाच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जातल्यो आणि म्हणून हांव मागतलो की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट should take a very keen initiative in giving the right to their how आमचे वुमन्स अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंटा कडेन सकाळी हांवें एक विशय ब्रीज केल्लो आसा हांव गृह आधाराचेर येता गृह आधाराचो कितें विशय जाता की काही गृह आधार बेनिफिशरीज आसात तांचे एखादो घरकार जर कौसलो जाल्यार मागीर दे आर ट्रान्सफरिंग दे गृह आधार जी स्कीम जी आसात they are converting into the DSY म्हणजे विडो पेन्शना भितर पण ज्या वेळाचेर कॅन्सलेशन ज्या वेळाचेर करता त्या वेळाचेर इमिडिएटली ताजो ऑनोरियम जो आसा जी स्किमीचो त्यांचो बेनिफिट जो आसा तो बंद जाता तो बंद हांव आदरणीय मंत्र्याचे अभिनंदन करून आणि म्हाका हांगा उलोवपाक संधी दिले बद्दल हांव स्पीकर सर तुझे आभार व्यक्त करता देव बरें रमेश शेट